बालोक जेजू ते म्हज्या बालोक जेजूच्या भक्तीकन पास्कंस्काल आमी मुंदरून आसा. जेजू जिवनपण जाल्या उपरांत ताणें दिमची विविध शिकवण ताणें भासांचे विविध संगती आनी तसो संदेश आमी आयकूनच आसा. प्रत्येक जावन आमचें क्रिस्तीन जिवीत बरें करूंक आनी बऱ्यान जियोंक सोंप्या रितीन तो आमकां कळीत करता हें आमी जाणा. कित्याक आमी ताचे पाटलावदारी जावन आसा. पूण आज आत्तां आमी आयकलें भोव अपुर्बाचें उतर हांव 3 संगतीन तुमच्या मुखार वाचतां. जो हांवें दिल्लें जेजू विशीं 3 संगती. पयलें शिसांचे पांय दिल्या उपरांत जेजून कितें म्हणलें तांच्या लागीं. कोणीय साकर आपल्या धन्याप्रास व्हरतो न्हय. दुसरें, म्हज्या सांगाता जेवतल्यांस म्हाका आड पांय दिला. आनी आखरेचें भोव गरजेचें तुका आनी म्हाका, जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडलेल्याक मानून घेता. मोगाच्या न्हू हें समजोंक हें जाणा जावंक कितेंच कश्ट ना. सोंप्या रितीन विवरिला आनी बरें करून आमी आयकलें. तर हांव कसलो गुटू लिपोवन आसा या कसलें नांवाल आसा हें म्हाका कळीत ना गे. हांव जिवन ना गे, म्हाका समजना गे. खंडीत आसा. तर हांव कसलेपणी कश्ट आसा गे. हांव निजायकी म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ताक हांव मानतां. हांव ताका स्विकारसितां आनी जें कितें तो म्हाका सांगता त्या परी हांव जियेतां. दुबाव आसा गे, कश्ट आसात गे. वा आनी चिंतून हांव खंयसर आसा. हांव खंयचे रितीन हांव म्हज्या सोम्या जेजू क्रिस्ता जिवन जाल्यार सोम्या जेजू क्रिस्ता स्विकारसितां. आनी की म्हाका म्हज्या आत्मीक संगती विशयांत आनी की हांवें समा अवलोकन करूं ना गी. जर तर आमकां अवलोकन करूंक अवकाश मेळ्ळ्यारय आमी करनातल्यार, कळीत आसुनूय करनातल्यार ती ताची सूख गी, या म्हजी सूख. वय मोगाच्या न्हू आमच्या जिवितांत जर तर आमी एक नदर मारून तर खंडीत जावन आमी सबार फावटी ह्या विशीं नियाल केला. सबार फावटी परत परत ह्या विशीं हांवें आयकलां. सबार फावटी म्हाका तें जाय म्हूण भोगलां. पूण कळीत आसुनूय समजून आसुनूय आनीक जाय म्हूण भोगल्यारय आशा आसल्यारय ध्येय आसल्यारय ती दियेला म्हणलें एक आमी विचारूंक जाय. तर कोणा कडेन विचारचें. वय खंडीत म्हाका ह्या वक्ताक सबार गणितां तुमच्या मुखार दवरयत. सबार संगती तुमच्या मुखार दवरून म्हाका त्या विशयांत उलयत. पूण तें सर कितेंच फरक पडना. कित्याक हें उतर जावन आसा, ही शिकवण जावन आसा जेजून म्हाका दिवची. तें पेल्याची शिकवण न्ही, पेल्याचो संदेश न्ही, पेल्याचें जिवीत न्ही. म्हाका ताणें आपयला, म्हाका ताणें सांगलां, म्हाका ताणें तशें करूंक नामी हारला. तर तें हांव करतां गे. तरी आमकां सुलाभायन सोंप्या रीत समजोवच्या खातीर एक गणीत तुमच्या मुखार दवरता. कित्याक ह्या विशीं आमी सबार फावटी आमी आयकलां, आमी सबार फावटी टीव्ही चॅनलार आमी वाचलां, देखलां आनी तितलेंच न्ही आमकां त्या विशयांत भोगलां. तो जावन आसा फादर स्टॅनी स्वामी, जेजुईट ह्या जाग. सबार वर्सां विविध जाग्यार तो वावरून आसलो.
आखरेची थोडी वर्सां ताका दलितां संगीत जियोंक आदिवासी संगीत जियोंक ताका अवकाश मेळ्ळो मात्र न्ही तांचे संगी रावून कशें जेजू आपल्या 12 शिसांक घेवन विविध जाग्यार वचून तांचे कश्ट चूक समजलो आनी तांकां पर्याय दिलो. त्याच परी फादर स्टॅन सामीनी एक निर्धार घेतलो. ते कितें तांचे संगी रावून तांचे कश्ट समजून तांचे दूख समजून हांव एक देवाचो मानियरी जावन देवान म्हाका आपयला, ताणें म्हाका विंसला, तांचे खातीर हांवें कितें म्हण करूंक जाय. जेजूची फकत वळख दिवची न्ही, वळख करची न्ही, बागार जे कितें तांकां मेळोंक जाय, जे तांकां आसूंक जाय, देखून हांव तुमकां परिवार सोदतां अशें तांचे खातीर तो झुजोंक लागलो. तांचे खातीर तो जियोंक लागलो. तांचे खातीर साबार पावटी सरकाराच्या मुखेल्या संगी आनी खंयच वचोंक जाय, ऑफिसा लागीं वचलो, गेलो, काम केलें, वावुरलो. पूण कोणें ताका मानून घेतलें? कोणें चिंतलें तो एक बरें काम करता म्हणून? कोणें चिंतलें तो तांच्या बऱ्या खातीर, जिविता खातीर, तांच्या हक्का खातीर ते वावरता म्हणून? खंडीत थंयसर आसल्या त्या आदिवासींनी दलितांनी मानून घेतलें. हो जावन आसा आमचो हिरो. हो जावन आसा देवान धाडिल्लो खरो सेवक, एक निजायक, एक शिष्य. आमकां कळीत नातलें, आमचे दोळे उक्ते केल्लो तो भोव मानदेक. त्या लोकांनी मानून घेतलें. पूण निजायक कोणें मानून घेवंक जाय ताणें मात्र ताका एनिमी जावन दुस्मान जावन लेखलो. कश्टले मात्र न्ही, जैलांत गेले मात्र न्ही, न्यूजारी पब्लिसिटीक दिली तो आमकां विरोध. वय मोगाच्या भावांनी भयणी, जेजू क्रिस्ती ह्या संवसारी आयिल्ल्या वेळार साबारांनी चिंतलें, वय वो बरो मनीस आमचे खातीर काम करता, आमकां नवें जिवीत दिता, आमकां परत एक अवकाश आसा, हें पुरो शिकोवन दिल्लो. आखरेक कितें जालें? जें कितें म्हज्या सांगाता जेवतल्यानच म्हाका आड पांय दिला. वय आतां आमी खंयसर वयचें नाका, आमच्याच कुटुंबा वयर आमी एक नदर मारया, ह्या म्हज्याच जिविता वयर एक नदर मारया. हांव म्हज्या कुटुंबांत, ह्या म्हज्या कुटुंबाचें सांदें खंयचे रितीन आसात, आमी कशें जिवन आसा. कित्याक म्हळ्यार आमचें तें आसचें मनशासायब. मनशासायब म्हणटा आसतना साबार फावटी थोडी अस्कताय आसा, उणेपण आसा. आमकां सर्वांक बरें जावंक जाय, बरें करूंक जाय असलें ध्येय आसा, शेवट आसा. तरी खंयसर आमी खंयच्याय एका वस्तू लागून, खंयच्याय एका संगती लागून, खंयच्याय एका विशया लागून जे कितें हांव आशेता तो कसो शेवट आसा, ध्येय आसा, तें करूंक म्हाका देर मेळटा. तें सांगूंक हांव मुखेलपण घेता. वा थोडे फावटी म्हज्याच कुटुंबांत कितेंय चड उणें जाता, मानसपात घडटा असल्या संदर्भार हांव मोदें पडोन न्ही बाबा, न्ही भयणी, न्ही पप्पा, न्ही मम्मी अशें म्हणून अशें आसूंक जाय, हें आमकां जेजून शिकयलां, असलें वातावरण आसूंक जाय तें हांव सांगतां. वा म्हजें तें कितें एक लिपुलो गुटू आसा, तें यशस्वी जावच्याक या तें म्हाका मेळच्याक हांव म्हजे दोळे दामतां, वा सुकारी मारतां. वा आनी एक संगतींत वय हांव जावन आसा एक क्रिस्तांव, हांवें सर साक्रमंत घेतल्यात, हांव मिसाक वेतां, हांव नोवेन करतां, आनी कितें जाय कोणाक हांव विरोध ना. तितलें म्हणटच सर सारकें जालें गे. तितलें म्हणटच हांव निजायकी जेजून कितें आतां सांगलां, जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका धाडल्याक मानून घेता म्हणून सारकें गे. वय भायल्या दृश्टेन एक्सटर्नली ह्यो सर संगती भोव गरजेच्यो, आमकां जायच. तेन्ना मात कोणी एक पळयतना सयत या देखतना सयत पळय ताचें नर्तें, पळय ताचें जिवीत, पळय ताचें उलोवणें, पळय ताचो स्वभाव,
भोव अपुरबायचो खंडी सांगतात. पूण ते फकत भायल्यान ओन्ली एक्सटर्नल सायन्स, ओन्ली एक्सटर्नल एपियरन्सीस, ओन्ली एक्सटर्नल जेस्चर्स या पोस्चर्स ते टेम्पररी. ताच्या बदलाक जे कितें ल्हानतावन हांव बरी संगती शिकून आयलो, म्हज्या वडिलां तावन, ह्या जगमुखादार तावन, धार्मीक भाव भयणी तावन, तसले संगती जर तर हांव आज नियाल करता, म्हज्या जिविता वयर अवलोकन करता आनी तें हांव इवॅल्युएशन करून परत हांव खंयसर हांव निसरला, खंयसर हांव चुकोवन पडला, खंयसर म्हजे ते ल्हानशी संगती घडल्यात ते हांव फाटीं हाडून सारकें करता. तेतला जे कितें हांव भायल्यान दाखयता, म्हज्या अंतस्करणांत, म्हज्या काळजांत, म्हज्या जिविता भितरल्यांनी असल्यो संगती आसा जाय म्हणलें बघता. असल्या संदर्भार खंडीत म्हज्या भावांनी भयणी मोसोर म्हणलो आसचो ना, हागे म्हणलें आसचें ना, जिद्द म्हणल्यार पळोव मेळचें ना, राग म्हणल्यार म्हजेच आसतलो हांव तूं कंट्रोल करतो पेल्यांक दाखयना, वा बोट दाखोवचो ना, मागीर हांवच सर्वस्व, हांवच वयर, हांवें सांगलें तें जायचें म्हणल्यार चिंता भासचें ना. कित्याक जुजे मोरे जेजू कशें सोर संदर्भार एक भाग्यवंत कुटुंब जावन जियेलें गे, तेच चिंता पळय म्हजें तें, म्हज्या कुटुंबांतय, म्हज्या शेजारीतय, म्हज्या समाजांतय म्हाका मेळटलें. कित्याक ती जावन आसा देख, तीच देख हांवें घेतला. हेची चिंता हांव म्हज्या कुटुंबाक दिता आनी पेल्याक दिता आनी समाजाक दिता, आनी हांव म्हज्या करण्यांत, देखींत, नर्त्यांत हांव दाखोवन दिता. तेन्ना मात्र आमचें जिवीत नंदन जातलें. तेन्ना मात्र जेजू सांगलें बरें, जो कोण म्हाका मानून घेता तो म्हाका दादले लागी मानून घेता. फकत हांव सदां मिसां येता, फकत हांव क्रिस्तांव, फकत हांवें साक्रामेंत घेतल्यात म्हळ्यार पावना. तें कितें हांवें घेतलां, कितें म्हजें तें आसा, हांवें स्विकारलां, तें हांवें म्हज्या करण्यांनी करूंक जाय. पूण ताका एक भोव अपुरबायचें संगत वस्तू आमचे थंय आसूंक जाय. भोव अपुरबायचें जर तर ती वस्तू म्हजे थंय आसा, त्या विशीं हांव सदांय प्रयत्न करता, तर खंडीत हांव परिवर्तन येवच्याक आनी म्हजें जिवीत मदां दाखोवच्याक कसलोच सवाल आसचें ना. ती वस्त जावन आसा जेजूचें हाजीरपण. एवरी सेकंड, एवरी मन्थ द प्रेझन्स ऑफ जीसस क्रायस्ट इन माय लायफ. जर तर जेजूचें हाजीरपण हर एका संदर्भार आसा, तरी म्हजे मनुश्य साहेब आसतना तो म्हाका जागयता, तो म्हाका कळीत करता. तशें सांगनाका, तशें उलयनाका, तसलो निर्धार घेनाका, तसलें मेट घेनाका. कित्याक तें तुका सारकें वाटेन धाडिना. बागार तुका 8 वाटेक धाडटा, तुजें जिवीत मोठें करता. तें सारकें न्ही तुजें चिंता पळय, नडतें, उलोवणें. कित्याक तो तुजें तें आसा. ताजें हाजीरपण तुका तवळ तवळ बऱ्या उजवाडान रावोंक, उजवाडान जियोंक, उजवाडान मुखार वोंक तुका वाट दाखयता. तोरसो बालोक जेजू आज परत आमकां आपोवणें दिल्लें आसता. ताची शिकवण आयकूंक आमकां ताणें आमंत्रण दिल्लें आसता. त्या शिकवण बरें जियोंक परत आमी प्रयत्न करया. तोच बालोक जेजू आमच्या जिवितांत एक खरो उजवाड जावन रावोन दी.